योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. दिशा दाखोवपी अंगणवाडीची गोंयभर दशा. मय आनी दिवचलच्या कांय अंगणवाड्यांचेर सरकाराची आड नदर. माणकुल्यांक वायट अवस्थेत खावची पडटा संस्काराची शिदोरी. गोंयभर मनयली टिळकाची 103वी जयंती. पेडण्यां जागयल्यो पत्रकारितेंतल्यो यादी. फुडल्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्टची शिटकावणी. कांय कडेन चिरचिरी जाल्यार कांय वाठारांनी घसघशीत पावस पडूं येता. IMDचो अदमास. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आपणांक इलेक्शन फुडें बरें पडटलें म्हणून सरकारान पयशे मोडचे म्हूण तेन्ना आमदार आशिल्ल्या माविनान पर्रीकाराक चीट बरयल्ली खंय. पूण पंचायतीच्या कुस्तार आमदारान हातकीच सफाई केली असो आरोप करत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सभेमुखार एक नवें स्कॅम हाडलें. पंचायत राज संकल्पना हाडली त्या वेळार पंचायत लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडी आसची अशी अपेक्षा आसली. पूण गोंयच्या राजकारण्यांनी पंचायतीचो पयसो बोल्सांत कसो घालूं येता ताची देख दिल्या अशी म्हणत विजय सरदेसायान चिखलेच्या जॉगर्स पार्काची देख दिली. पंचायतीचो प्रकल्प GSIDCन करून दिला. पूण ते खातीर थळाव्या आमदारान कसले मार्ग सोदून काढले ते विजय सरदेसायान सभेमुखार हाडले. पळयात. खूप पंचायतींनी प्रोजेक्ट येतात आणि पंचायतीकडे पैसे नसतात. सो पंचायत कितें करता, आमदारा म्हऱ्या वता. आमदार जर रुलींग पार्टीन आहा जाल्यार तो मुख्यमंत्र्या म्हऱ्या वता आनी मुख्यमंत्री मागीर कितें म्हणटा की GSIDCचे आपूण प्रोजेक्ट ते करून दिता. स्पीकर सर, असो एक म्हजे कडेन प्रोजेक्ट आहा. जो प्रोजेक्ट चिकालीचो जॉगर्स पार्क. आता मंत्र्याच्या मतदारसंघांतलो जॉगर्स पार्क. स्पीकर सर, हो जॉगर्स पार्क 2011 8 कोटी एस्टिमेटेड आशिल्लो. स्पीकर सर, मंत्र्याक अशें दिसलें, एक ऑनरेबल आमदार म्हणून तेन्ना, आनी ताणें लेटर बरयलें आनी ताणें म्हणलें हो फेज 1 आनी फेज 2 डिवायड करचें म्हणून. पूण हातूंत कितें जालें, फेज 1चो कॉस्ट जालो 4.9 crores, मागीर इन्क्रीज जालो 7 कोटी जालो आनी फेज 2चो कॉस्ट जालो 9.37 crores. सो कितले जाले, 16.37 crores जाले एज अगेन्स्ट द एस्टिमेटेड 8.1 crore. हे पळय हा, गव्हर्नमेंट काम करता, पंचायतीन कितें करूंक जाय, गव्हर्नमेंटान येवन कितें केलें तें पळया. स्पीकर सर, आतां थंय एक कन्सल्टंट घेतलो आमदारान. मुख्यमंत्री आयक हा, कन्सल्टंट घेतलो 1 रुपयाचेर. काम काबार जातना म्हणजे कन्सल्टंटाक दिले 25 लाख. आनी हें करतना एक लेटर बरयता. कितें लेटर बरयता, हांव ओगीच वाचता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याक कळपाक जाय म्हणून. आनी हे ताजे टायमा वयले न्ही, हे पयलींचें. I would like to state that when the project of Joggers Park was approved during the tenure of the then Chief Minister Manohar Parrikar, it was discussed that the election was close to the Joggers Park project. Election? What has election got to do with the project? Speaker sir, poya would be constructed in 2 phases under GSIDC, for which I had fully agreed. He further said that the second phase we will construct a year before the next election, which would benefit me, to which I agreed. अरे स्पीकर सर, पंचायतीक आमी स्ट्रॉंग करूंक भोंवतात, लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट बॉडी स्ट्रॉंग करता काय कोणाचे इलेक्शन जिखून हाडूंक सोदता? हे क्लियर कट स्कॅम. स्पीकर सर, and now I am placing this on the table of the house. This is not letter to you, this is letter to the then CM, but by the honorable minister for panchayat as a minister MLA of that constituency. स्कॅम म्हणटकच पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन मदींच हस्तक्षेप करपाचो यत्न केलो. त्या उपरांत जाल्ली जुगलबंदी पळयात. आनी शेवटाक विजयान GI फंडाच्या कमिशनराचेर बॉम्बगोळो शेवटून कोणाकोणाच्यो विकेटी उडयल्यो पळयात. सर, हांव हेजेर सारको ताका स्पश्टीकरण दितलो, पूण म्हाका एक सांगपा जाय. तो पळय घुसपागोंदळ करून सांगतात ते म्हणजे प्रेसार येवपा जाय म्हूण, एज इफ देर इज समथींग रॉंग. देर इज नथींग रॉंग, 100% करेक्ट आहा. आतां तो कितें ताका खबर सुद्दां ना ताका कोणें दिला ती म्हायती, तो हिंगा उलयता. आनी हे लोक जे म्हाजे हांव म्हणटा पॉलिटिकल ओपोनंट्स आहा ते तिंगे उलयता आसले. आतां जे ओपोज करताले पाक जाता तेन्ना, आतां जाला तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आहा, तेच सांगता बरें म्हूण. ते ताका येवन सांगना. GSIDCची ऑब्जेक्शनां आशिल्लीं, मुर्मुगांव PDAची ऑब्जेक्शनां आशिल्लीं आनी TCPची ऑब्जेक्शनां आशिल्लीं. ती म्हजे कडेन लेटरां आसा. आतां ती म्हाका कोणें दिल्या काय ती हांव सोदूंक गेलां काय हांव तें खरें घेवन खणपाक गेलां
ते हांगा उलोवप म्हणल्यार म्हजी प्रिविलेजीचेर ब्रीच ती. स्पीकर साहेब, आमदार जो उलयता ताका रायट आसा उलोवपाक. स्पीकर सर, हांव जें कितें उलयतां तें आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. एक आमदारान, मंत्री जो आतां मंत्री आहा, ताणें केन्ना बरोवंक शकता की आपल्या इलेक्शनाक बऱ्याक पडटलें म्हणून सरकारान पयशे मोडचे म्हणून? हें आयकलां तुमी केन्ना? खंय देशान आयकलां? काय दिलां तें फटणी म्हाका दिलांच, आनी तुज्या पॉलिटिकल ओपोनंटांनीच दिलां, आनी तूं असली शापातां उलयता म्हणून हांवें काडलां. स्पीकर साहेब, आतां फुडें सांगता तुमकां, तुमी पंचायत एरियेंतले येता, तुमकां खबर आहा GI फंड कसो येता तो? GI फंडाचेर कमिशन ना, टॅक्स सेपरेट पडना. सांगा म्हाका तुमी, तुमच्या आमदारांक हांव चॅलेंज करता. आतां प्रवीण शेट गेलो, आतां सुभाष फळदेसाय गेलो, आतां सांगचें म्हजे कडेन लिस्ट आहा कोणाक पयशे कितले दिल्या ते GI फंड मेळपा खातीर. कोणाक सांगता तुमी खबऱ्यो? आनी हांव पंचायत, म्हज्या मतदारसंघात एक पंचायत ना स्पीकर सर. हांव इशू काडटा लोकांचो, तुमचो इशू. करप्शन म्हणटा आहा GI फंड मेळपाक, टॅक्स आहा सेपरेट, ENT टॅक्स म्हणून, काब्रादान सोदचो कसलो टॅक्स तो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप कामोलकर, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. अंगणवाडीचो विशय विधानसभे मुखार चर्चेत आयलो आनी त्या उपरांत एक एक करून गोंयांतल्या अंगणवाडीची दुर्दशा उक्ताडार येवपाक लागली. मये आनी दिवचलच्या कांय अंगणवाडीची अवतिकाय जाल्ली पळोवपाक मेळटा. देशाचो फुडार आशिल्ल्या माणकुल्यांक साप वायट अवस्थेत संस्काराची शिदोरी खावची पडटा. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. जी असेंब्ली चालू आसा तातूंत अंगणवाडी ज्यो आसा गांवागांवांत गोंयभर तांचो बी विशय आयिल्लो, आनी की ज्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीन अंगणवाडी चलतात आनी त्यो ज्यो शाळा बी बंद पडल्या थंय शिफ्ट जावपाचो असो प्रश्न आयिल्लो. पूण आमी सद्या पळयतात, आमी सद्या उसप गांवांत आसा, ज्यो बिचोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, थंयसर फाटल्यानूच म्हाका दिसता ती हेजी अंगणवाडीची इमारत आसा, आनी ती 2009 तेजो इनॉग्रेशन जाल्लें. पूण सद्या दिसता की आमकां तेजेर कांयच लक्ष ना. त्या जे खिडक्यो बी आसा ते जे फुटलेले आसा आनी जे ग्लास फुटलेले आसा ते तशेंच आसा, आनी सादारण एक 30 वयर भुरगीं हांगासर आसा, धाकटी माणकुली भुरगीं, त्यांच्या जिवाक धोको आसा. म्हणजे कसो, ग्लास जे फुटले तशेंच तांणी दवरल्या. त्याची कागाळ लोकांनी केल्या, पूण ताजेर हे जावपाक जाय, कारवाय जावपाक जाय आनी ते रिपेर जावपाक जाय. अशे खुबश्यो जागो आसा अंगणवाडी की त्यो वरांड्यान चलतात. तशेंच बिचोले आसा, पिळगांव सायडीक आसा, आनी खंय खंय आसा. थंयसरूय गव्हर्मेंटान लक्ष दिवन ज्यो इमारती शाळेंच्यो बंद पडला थंय शिफ्ट जावपाक जाय. आनी ही तर गव्हर्मेंटाची स्वताची प्रिमायसीस आसा, ताचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी ते रिपेर जावपाक जाय. तातूंत जी भुरगीं जी शिकता तांचेर सुरक्षा जातली. तुम्ही पहिली लाटंबारसीच्या उसपाचे सरकार इमारतीतले बालवाडीची अवस्था, जनेला फुटल्यात, रिपेरिंगाची गरज आसा. हातून सुमार 30 माणकुली खेळ खेळत संस्कार घेतात. आता पळोवया दिवचल पिळगांवच्या माठ वाड्यावेले अंगणवाडीची स्थिती. स्वताची सुवात ना, देखून कोणाच्या तरी घरात भाड्याचं रूम घेऊन ती चलोवची पडटा. पळयात. ही आता बालवाडी आसा ती भाड्यान चलता, भाड्याच्या रुमान चलता घरान. आमी कितकीशीच वर्सां जाली आमकां बालवाडीक आमी डिमांड करता, बालवाडी आमकां अंगणवाडी जाय म्हणून. तरी आसतना आमदारा पासून आमी सांगलेलें आसा, आनी आतां जो विधानसभेन हे जाल्लें आसा तेन्नाच्यान ही आतां बालवाडी कितें करपाक जाय, शाळेन शिफ्ट करची असो आमचो डिमांड आहा. कित्याक तर हे बालवाडी भुरग्यांक फॅसिलिटीज नात, टॉयलेट्स कांयच ना. त्या खातीर हांव मागता की बालवाडी आसा ती स्कुलान शिफ्ट करची, प्रायमरी स्कुलान. आनी हे सद्याक कितूर चलता, वारांड्यान आसा न्ही ती? हय, वरांड्यान चलता. आनी खूब वर्सां जाली अशी? खूब वर्सां जाली भाड्याक चलता आनी पंचायत भाडें पे करता. दिवचल नगरपालिका क्षेत्रात हे अंगणवाडयो खाजगी मालमत्तेत भरतात. सरकार तांचे भाडे भरता. पूण विचार आणि संस्कारांचे भरण पोषण कशें जाता हाचे कडेन सरकाराचे लक्ष आसा हय? गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. दक्षिण गोंय पत्रकार संघ तशेंच मिशन फॉर लोकल पेडणे आनी पेडणे पत्रकार संघान लोकमान्य टिळकाची 103वी जयंती मनयली. हो दीस पत्रकार दीस म्हणून मनयतात. मडगांव लोकमान्य टिळक जयंती मनयली. लोकमान्य टिळक हे क्रांतिकारी पत्रकार आशिल्ले. आपल्या लेखणेंतल्यान समाजात ताणें जागृताय घडोवन हाडली. तांचे लेखणेंतल्यान खूब कितें शिकपा सारकें आसा. हाजी देख सगळ्यांनीच घेवची अशें मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान मागले. माचयेर कावन्सिलर आनी ज्येश्ठ पत्रकार हाजीर आसले.
तांकां आमी बाल गंगाधर टिळक म्हणून वळखतात. आनीक आयचो दीस पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे. म्हाका याद जाता म्हज्या भुरगेपणांत ते नानी पसरा कडेन जी ताजे ऑपोजीट जी बिल्डींग आसा थंय पयलीं शाळा आशिल्ली. त्या शाळेन ती शाळा म्हाका 2 टायम शिकची पडटाली. सकाळीं 8:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजवेळा 2 ते 5 पर्यंत. आनीक त्या शाळेन आमी लोकमान्य टिळक दिन मनयताले, पत्रकार दिन मनयताले. आनी बाई आमकां सांगताली की आयज तुमी कितें तरी पाटयेचेर बरोवन हाडात. बाल गंगाधर टिळकाचो टॉपीक दिताली, ताजे नांवान कितें तरी बरोवन हाडात. आमी ल्हान आशिल्ले कारणान आमकां कितें बरोवप म्हणटा तें कळनाशिल्लें. की अशें म्हटलें वतालें की बाल गंगाधर टिळक वयाच्या 14व्या वर्सा पासून पत्रकारिता ताणें कॉमेस केल्ली. म्हाका खबर ना, हांव जें वाचलां तितलेंच तुमचे भितर सांगता की वयाच्या 14व्या वर्सा पासून ताणें बरोवपाक कॉमेस केल्लें. आनी ताजे वांगडा वयले त्या वेळावयले लिडर्स सगळे जे ताणें व्हडलोसो खंयच्या चळवळीन बी भाग घेवना, पूण ज्या पेनान ते बरयताले आनी ज्या पत्रकारीन म्हणजे जे शब्द ते खंयच्या पेपराचेर जावं कागदाचेर बरयताले त्या शब्दाक इतलें म्हत्व आसतलें त्या वेळार. तुमी चिंतात आयज ते आमचे सगळे डायनामीक पत्रकार आसात जे वेगळे प्रसार माध्यमांतल्यान आपली बातमी हाडटात. पूण त्या टायमार बाल गंगाधर टिळक हें अशें व्यक्तिमत्व जावन गेलें ह्या आमच्या हिंदुस्थान भारता भितर. ताणें आपल्या पेनान ज्या शाहीन जे शब्द खंयच्या पेपराचेर बरयले त्या चळवळीच्या टायमार तुमी चिंतात तो काळ कसलो आशिल्लो. आनी तातूंतल्यान सगळो भारत देशभर बरो संदेश गेलो. काही ताजे बरयले लेखणीनच ताजे काही बरे गुण आपणायले गेले. म्हाका दिसता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान पसून म्हाका मातशी म्हायतीतली नॉलेज ना. बाबासाहेब आंबेडकरान पसून जेन्ना ही घटना बरयली त्या घटनेन पसून बाल गंगाधर टिळकाचे 2 खंय तरी अशें ना आयकलां म्हणजे वाचले 2 तांचे पॉयंट्स घेवन ही घटने भितर ताणें अशें हें केलें अशें आयकपाक येता. आमचें लायफ काम जें आसा तेचेर धक्काधकी जाल्लें आसा की पयलीं आमी प्रेसमाक दिसांनी एक फावट मेळटाले. आज ती परिस्थिती उरली ना. सो एटलिस्ट वर्सांतून एक फावट तरी आमी आतां हांगा येवंक मेळटा. कितें आमी डिस्कस करता. सो ज्या वेळाचेर टिळकांनी पत्रकारिता सुरू केल्ली तो काळ एकदम वेगळो आशिल्लो. तेजे नंतर कालांतरान इतली वर्सांची हितून पत्रकारितेक खुबश्यो गोश्टी घडत गेल्यो, बदल जायत गेले. आज पत्रकारिता म्हणजे ती इतली आधुनीक युगां पावली आसा की आतां जें घडटा तें कांय सेकंदां भितर जगभर पावता. आनी इट इज अ रियल कॉम्पिटिशन फॉर बीइंग द जर्नलिस्ट इन द फील्ड. कित्याक प्रत्येकाक आज मॅनेजमेंटा कडल्यान प्रेशर आसता. बातमी चुकपाक जायना. सगळ्यांच्या पयलीं म्हाका येवपाक जाय हो प्रत्येक ऑफिसांतल्यान जवळ जवळ ऑर्डर आसता. म्हणून एक आसता की प्रत्येक बातमी पयलींच मेळटली हें उरना. पण आमी पत्रकार सगळे त्या दिशेन प्रयत्न करीत आसतात खंयचीच बातमी आमी चुकयना. स्वराज्य हो म्हाजो जल्मसावन मेळिल्लो हक्क, हांव तो मेळयतलोच अशें म्हणपी टिळकाचो आदर्श आयज हेर पत्रकारांनी दवरपाक जाय अशें राजेश कोरगांवकारान म्हटलें. लोकमान्य टिळक ज्यांची आम्ही लहानपणापासून आमकां शिकयला शाळेत प्रत्येक म्हाका आतां प्राथमीक शाळेच्यान ते आजपर्यंत स्वराज्य माझो जन्मसिद्ध हक्क आसा आणि तो मी मिळवणारच. ह्या एका शब्दान जर संपूर्ण भारत एकत्र करू शकले तर लोकमान्य टिळका सारखे माणूस. सो ह्याचा आदर्श दवरप हे खूप महत्वाचं असं जाणवलं. ह्याच वतीने आम्ही हो दरवर्षी प्रोग्राम चालू असतो. सो आज जर काहीतरी आम्ही एक स्वराज्याचा आम्ही जो उपभोग घेतो आम्ही जो एन्जॉय करतो काहीतरी त्याचं मूळ कारण ते असत. सो आज त्यांना खूप खूप मनापासून त्यांची शुभेच्छा त्यांच्या ह्याच्यात आणि त्यांची पुण्यतिथी निमित्त आज सगळ्या माझ्या कार्यकर्त्यांनी तसेच पत्रकार भावांकडे लोकमान्य टिळकांनी त्या वेळार त्या काळान ज्या वेळार आमचो भारत देश गुलामान नासलो त्या वेळार आपल्या मराठा आणि हे दैनिकांतून भरपूर जनजागृती केली. लोकांमध्ये एक आम्ही स्वतंत्र कित्याक जावंक जाय लोकांक पटवून दिलं आणि जनमत कौल तयार केलो. त्यावेळेची परिस्थिती सेपरेट असली, पत्रकारिता सेपरेट असली आणि आताची खूप भितून फरक झाला. आणि तरी असताना आमचे सगळे पत्रकार जे भाव आसात ते निस्वार्थीपणान खंयची
पावस पाणी या सगळ्याक तोंड दीत पत्रकारिता करतात, आमच्या पेडण्यान अशी करतात आणि जी गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, संदीप तुयेकार, संदीप कामुलकर आनी निखिल जल्मी. 1.5 कोटी मोडून पेडणेची मसणभूंय बांदिल्ली, पूण हे भौशीक मसणभुंयेची अवती काय जाल्या. हे मसणभुंयेंत मनशाचो निमणो प्रवास लेगीत सुखाचो जायना. थळ्यांनी खंत उक्तायल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंय उदरगतीची पावलां मारता खरी, पूण अजून मेरेन ही उदरगत कांय वाठारांनी पावूंक ना. पावल्या जाल्यार अर्द कोटी म्हणपाक हरकत ना. पेडण्या भौशीक मसणभुंय 2019 बांदिल्ली, पूण 4 वर्सां भितर तिजी अवतिकाय जाल्या. वणटीक वेरो गेल्यात. उदकाची टाकी आसा पूण उदक ना अशी गत सध्या हे मसुंडेची जाल्या. 1.5 कोटी मोडून बांदिल्ली हीच ती पेडणेची मसणभुंय. पळयात. मेन म्हणजे ही हांगरूच आता मसुंडी आमच्या गांवांत सुद्धा एक मसुंडी ना, कोरगांव म्हणटा थंय मसुंडी चडशे पेडण्यान जाल्यार मसुंडी अशे खंयसरूच ना. जाल्यार आपल्या जागो खंय आसता, कोणाक आसता तो आपल्या जाग्यान घालता, ना जाल्यार खंयसरूच घालिना. देवसू एक गांवांत त्या देवसू गांवांत आमच्या मसुंडी ना, थंय खुबशे कोरगांवान पेडण्यान अशें येत ना. हांव सरकारा कडेन मागता की सगळ्या गांवांत तरी एक मसुंडी आसपाची आनी मसुंडीक बांदली म्हणून जायना. एखादा 1.5 करोड कितें मोडला अशें करूंक जाय, तेजी मेंटेनन्स आनी ते सुविधा आसूंक जाय, उदकाची आसूंक जाय, लाकडाची सुविधा आसूंक जाय, इतकें मागता. थँक्यू. आयज आमी पेडण्या येयल्ले आसा. पेडण्याची सार्वजनीक मसुंडी आसा ITA कडेन, थंयसर येयल्ले आसा आमी. आयज तुमी पळोवंक शकता हिका 1.5 करोड मोडून ही बांदलेली आनी 2019 मार्चान इनॉग्रेट जाल्ली. आयज 4 वर्सांनी तिचें कंडिशन कितें जाल्लें आसा तें पळोवंक शकता तुमी. तेका हेका वणटीक सगळे क्रॅक पडलेले आसा. तशेंच हांगा एक टाकी आसा, टाकी थेयल्या वॉटर टँक, जाल्यार तिका सप्लाय ना आनी तितून आतां कितें जालां, पावसाचें उदीक भरलां इल्लेशें आनी तें उरलां. जाल्यार एक आमी सांगूंक सोदता, जेन्ना मनीस मरता त्या मनशाक उदकाची जेन्ना लास्ट क्रिया करता पळय तेन्ना ताका उदकाची चड गरज आसता. तशेंच आतां हे डबल इंजीन सरकार, BJP सरकार कितें म्हणटा, आमी हिंदुत्व आमी राखतले. जाल्यार हे हिंदूंचे आतां हे लास्ट क्रिया करता तेन्ना सुद्दां जर ते उदक दिवंक शकना, तांकां खबर ना तर की कितें करपाचें, तें उदक क्रियेक लागता काय ना तें सुद्दां खबर ना, जाल्यार कसलें हिंदुत्व राखतले तुमी. आनी तशेंच आतां कोण हांगासर एक अकस्मात कोण पिड्ड्यार जालो, ताका मुसुंडीन हाडले, तेजे मोठे मुसुंडीन हाडले, जाल्यार ताका हे उदक केन्ना मागीर हाडलें म्हणटकूच उदक सोदूंक भोंवतले तुमी. जाल्यार हेजी मातशी उदकाची सोय करपाची. तशेंच आतां कोण हांगा येता क्रिया करूंक येता पळय तेन्ना तांकां हातपाय धुवपाक उदक जाय आसता, जाल्यार तें उदक हांगा अवेलेबल आसचें ना. 2019 मसुंडी बांदली, 1.5 करोड मोडून हे मसुंडी बांदली, जाल्यार आयज मेरेन तेजी कांयच हे घेवंक ना. तेजी कंडिशन पळयता जाल्यार सामकी पिड्यार जाल्लेली आसा. सो आमी मागता आमची जी म्युनिसिपालिटी आहा तेणी तेजेर एक्शन घेवची. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांवच्या दांडो खेळा मळार आंतरगांव फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. सेंट सेबेस्टियन UC बेणावली पंगडान सर्त घडोवन हाडली. SC सेरावली पंगडान सेंट सेबेस्टियन UC बेणावली पंगडाक 4-1 गोलान हारयलो आनी क्वॉर्टर फायनलीत सुवात मेळयली. IMDन ह्या सप्तकात गोंयांत मोवाळ मॉन्सून रोखतलो अशें म्हटलां. कांय कडेन तो हलकोसो शिवरतलो, पूण कांय कडेन नेटान घालून घेवपाची शक्यताय आसा. अशें आसले तरी ह्या सप्तकात हवामान नितळ उरतलें. वतय पळोवपाक मेळटलें. तापमान 2 डिग्रीन वाडलां. मंगळारा तापमान 31 डिग्री सेल्सियसाचेर पावलें. बुधवारा तापमान 31 सावन सांज मेरेन 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतलें. ह्या सप्तकात पावसा परस वत चड. कांय कडेन शिवर, कांय कडेन घसघसो. बुधवारचे तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्टची शिटकावणी दिल्या. ह्या काळात कांय कडेन घसघशीत पावस पडूं येता, IMDन सांगलां. पहिल्या अर्धात युनायटेड SC सेरावलीच्या मोहसिन सय्यदान 8व्या आणि 4व्या मिनटार गोल करून अजापीत दाखयलें. ते उपरांत सेंट सेबेस्टियन UCच्या किग्नान गोल केलो.
गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संदीप तुयेंकार आनी ओमकार देशप्रभू. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटा. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें कर.